जेजू आमचो भाव आनी आमी जेजू असतकी आमी सगळी देवा उतोराय कोताव तेन्ना आमी जेजू असतकी ताच्या नांवान प्रार्थिताव तेन्ना आमी जेजू असतकी देव आमचो बाप तूं मातसो बाप देव आमचो बाप तूं म्हजी भयण जेजू आमचो बाप आनी आमी जेजू असतकी आमी सगळी सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां जेजू कृपा दिवं आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाची भेटेन आयची मिसाची भेट देवाक दिनवासून भेटयता मारिया बेनदिता कुलासो आपल्या जल्माच्या दिसाक दुसरें इंतेसा भेटयता देवाक दिनवासून क्लिंटन ओलिवेरा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया आमचे फिरगुजेची 400 वर्सां मनोवपाक वेता आसतना आनी आमची तयारी करता आसतना आमचेर सगळ्यांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया खेरीत भाशेन आमचे विचून काडलेले नवे फिरगोज गवळीक सोबी पासत ह्या सगळ्या वांगड्यां पासत आमचे कॅट मेंबर्स आसात तांचे पासत आमची फिरगोज बरे भाशेन फुडारीपणान मुखार व्हरूंक तांकां देवान भरपूर कृपा दिवंक मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या पासत जायते लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन ह्या दिसांनी आमच्या गोंयांत जाल्लें दिसती पडटा गुंडागिरी वाडलेली दिसती पडटा मागुया आमच्या पुलिसां पासत आमच्या पुलिसांनी दबावान येवन न्हय पूण बरे भाशेन नीत सगळ्याक पावोवंक आनीक नीत राखूंक आमच्या पुलिसां पासतूय मागुया हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं तुजें मागणें करताय तेन्ना तुजो उपास करताय तेन्ना उदीक आनी उदीक दुसऱ्यां पासत दडवण कर आनी दुसऱ्या गरिबां पासत तुजें धर्मदान कर आनी गुप्ती केलोलें तुजो बाप पळयता तो तुका इनाम दितलो दर दिसाक आमी आमच्यो वस्तू देवाक मानता तसल्यो करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून थोडोन सारून वायटांतल्यान बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध हे पासत बागेवन सुदान सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर प्रार्थुया सर्वेस्परा आमच्या बापा तूंच आमचो बरोवसो आनी आमचें बोड आमी इतली ओस्कोत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नसो सगळ्या काळजान आनी सर्व कोन्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी हे आमी विनवती करून मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजपूत चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप एका भोंवऱ्या उद्देशी सर्वेस्परान एलिजाक उबारून वचचो आसलो तेन्ना अशें घडलें एलिजा आनी एलिजेव गिलगालांतले भायर सरले एलिजान एलिजेवाक म्हणलें तूं मातसो हांगा राव सर्वेस्पर म्हाका जॉर्दानांत धाडटा पूण ताणें जबाब दिलो जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांडचो ना आनी ते दोगूय बरोबर गेले
50 जाण प्रवादी बंधुभाव तांचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दान नदीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपलें आवरण घेतलें, तें रेवडायलें आनी उदकाचेर मारलें, आनी उदक दावे आनी उजवे वाटेन दोशी जालें, आनी पांय भिजय नासतना ते दोगूय पोलतडी पावले. पोलतडी पावतच एलिजान एलिजाबाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केलें जाय तें माग. एलिजाबान जबाब दिलो, तुजे आत्मीक गुणाचे 2 वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम अवघड. म्हाका तुजे सोरशिल्लो काडून व्हरता तेन्ना तूं म्हाका पोलेशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें ते उलयत वेतना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें उबे जाले. एलिजान भोवऱ्या मदें स्वर्गार चडलो. एलिजेबान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हजे बापा, इस्रायलाचे गाडे आनी तिचे घोडेस्वारांनो. आनी तो ताचे नदरे वेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावली घेवन तांचे 2 अर्दां केलीं. सोकला पडलोलें तें एलिजाचें आवरण ताणें काडलें आनी परतो वचून जॉर्दानाचे देगेर तो रावलो. तूं एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें म्हणून सर्वेस्परा एलिजाचो देव खंय आसा? आनी ताणें उदकार मारलेलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजेव आलतडी आयलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें कालीज गोट दवरात. सगळीं म्हणुया, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें कालीज गोट दवरात. तुजी भक्ती करतल्यांक तुवें निर्मिलें, तुका शरणो येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्परा, सगळ्या मनशांचें दोळ्या मुखार. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें कालीज गोट दवरात. मनीस लोचोंडा नामाडटात तेन्ना तुज्या गोपान तांकां लिपून आसरो दिताय. जिवो वाड विवाड करता तेन्ना तुज्या तंबून तांकां राखून दवरताय. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें कालीज गोट दवरात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपले विस्वाशी भक्तांक तो राखता, पूण गोरवान भरलोल्यांक सर्वेस्पर कठिनायेन फारीक करतलो. जबाब, सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्यानो तुमचें कालीज गोट दवरात. उद्गार. सुमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताचे तांय येतल्या. सर्वेस्पो तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, चोत्राय दुरात. तुमच्यो बऱ्यो कोरण्यो मनशां उशीर तांकां त्यो दाखोवचे खातीर करूं नाकात, नाजाल्यार स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाशी कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना. देखून तूं बीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका. दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर तशें करतात. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं बीक घालताय तेन्ना तुजो उजवो हात कितें करता
तें तुज्या दाव्या हाताक कोडचें न्हय. तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. आनी तुमी मागणें करतात तेन्ना दोंग्या सारकें जावं नाकात. लोकांक आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर उबे रावन आपली मागणी करची तांकां मोठी खुशी. हांव तुमकां खरें सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं मागणें करताय तेन्ना तुज्या खासगी कुळान भितर वच आनी दाद धांपल्या उपरांत तुवें गुप्ती आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप इनाम तुका दितलो. तुमी उपास करतात तेन्ना दोंग्या भाशेन खोतीचें रूप तुमी घेवचें न्हय. आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक ते आपल्या तोंडार काळूक घालतात. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली. पूण तूं उपास करताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय, बोगोर गुप्ती आसलोल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या माथ्याक तेल लाय आनी तुजें तोंड धूव आनी गुप्ती केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाकणी तुका ख्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, मागणें आमी कशें करचें, उपास आमी कसो करचो आनी आमच्या जिवितांत आमी कशें आमच्या जिवितांत अदीक आनी अदीक बाबा भयणीनो आमी चोत्राय धरून आमी दुसऱ्यांक दाखोवचें अशें करतात म्हणून जेसू आमकां शिडकायता. जायते फावटी आमी आमच्यो कोरन्यो करता तेन्ना आमी तुरतुरी वाजयता. जायते फावटी धर्मदान करता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक कळूंक आमी आमची म्हणटा नांवां सांगिनाका. पूण आमी भितरल्या भितर आमकां आवडो की आमचें नांव सांगलेलें आमकां जाय. इतलेंच न्हय, आमी परगोडटा वय हांवें अमकें दिलां. जायते फावटी हांव मागणें करता आसतना दुसऱ्यांनी म्हाका पळोवचे खातीर हांव व्हडल्यान मागणें करता वो हांव दिमी घालून आसता. जायते फावटी आमचेच फिरगोजेन कितले फावटी सांगलां, भितर दुसरो मागणें करता आमी देवाचें मंदीर हें देवाच्या मंदिराक अदीक आमी बरो तरेन मागण्याचें घर कशें सांबाळूंक आमी हांगासर उलोवचें न्हय. पूण आमकां दुसऱ्याचें पडून वचूंक ना. तो मागणें करता ताचें करूं दी, हांव कित्याक थंयसर वांटो घेतलो. म्हणटच आमी भायर वो आमचोच एक जमो करून बडबडटा आनी दुसऱ्याक आमी मागणें करूंक आदार दिना. गुप्ती जायते आमची बाबा भयणां मागणी करतात, पूण जायते जाणां दाखोवंक करतात आनी हाचो परिणाम आमच्या जिवितांत दिसती पडना. दर दिसाक आमी मिसाक वेता, दर दिसाक आमी मागणें करता, दर दिसाक आमी उपास करता, आमी भीक घालता, पूण आमी सदांच आमचें जिवीत आसा तशेंच चालतें जिवीत चलोवचे बदलेक तें गर्विश्ट करता. अदीक बोगसोडे दिवचे बदलेक आमी भाव भयणो दुर्गा मांडटा. अदीक आमच्या जिवितांत बदलो पाडचे बदलेक राग घेवन भोंवता. आमच्या जिवितांत बदलप म्हणटा तें आमकां दिसती पडना. म्हणटकूच गुप्ती आसलेलो आमचो बाप सगळें पळयता. जेसू आज आमकां फरमायता, तुज्या उजव्या हाताक तुज्या दाव्या हाताक कोडचें न्हय, तुजो उजवो हात कितें करता तें. कित्याक जेन्ना तूं धर्मदान करताय वो भीक घालताय, गुप्ती कर. जेन्ना तूं मागणें करताय, गुप्ती तुज्या कुळांत वच आनी मागणें कर. जेन्ना तूं उपास करताय, दोंग्या सारको जायनाकाय. हाचे दिसाक आमकां थोड्यो वस्तू आमच्या नियाळाक दिल्यात जेसून, जाल्यार आमच्या बऱ्याक ते दिल्यात. नियाळ करुया, आमची नवसरणी करूंक वावरुया. जिवितांत जायते बऱ्यो वस्तू आमकां देव दिता आनी देव आमच्या जिविताची नवसरणी जावची हो ताचो हेतू. पूण आमी तर करूंक सोदिना. बदलप आमच्या जिवितांत येना जाल्यार सगळें निर्फळ. कितले फावटी भाव भयण आमचेच मदले आमी म्हणटा की आमी मिसाक येता, कोमयाव घेता, कुमसार जाता, पूण परतेंच 2 दिसां उपरांत तेंच जिवीत, परतींच आमी पातकांत जियेता, परतींच आमी तेंच आडगां नाडगां करता.
परतून आमी दुर्गा मांडटा, परतून दुस्मानकाय करता, परतून आमी उलयनासतना रावता, परतून आमी तोंड वांकडें करता. हें अशें जावचें न्हय म्हूण जेजू आज आमकां फरमायता. सगल्यो बऱ्यो वस्तू देव आमकां दिता तेन्ना त्यो आपणावया, जिवीत बदलुया आनी देवाचें राज विस्तारुया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. बागेतल्या फुलांमध्ये, रानातल्या झाडांमध्ये, कोणीतल्या धातूमध्ये ईश्वराक सोदले तेणे. जेजूच्या काळजा सोबें बेजोयता काळीज मोशें. जेजूच्या काळजा सोबें बेजोयता काळीज मोशें. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. देवा आमच्या बापा, तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता. तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्यांक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसण्याक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाचे देवा, सर कड्यान सोताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जमगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा. तारण मेळ्ळोली तुजी पोरसां सरगऱ्या काताड्यान तुका दिन वाजता. तुज्या संतां भक्तांची सभा देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवा. उंच सर्गीं तुका आसय सय, सर्वेस्पराची नांवां येता ताका आसय. उंच सर्गीं तुका आसय सय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जो तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक बिच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तिसपुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक हॉरराचें हें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भारताचो गोड पोरगोटुया, तुज्या कुर्साहानी पोनोशी बोंदपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपुढे उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सतर आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रितमीचेर बिस्तालो लेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलीप नेरी आमच्या गुणी बापाक सिम्याव आमच्या आदारे बिस्पाक आनी सगळे यादनिका बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्शिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां तुजी सागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरचोरीत मुखार मोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांची विधी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता आंकवार मरे देवाचे माई सांगाती चपोती भाग्योन सुसे भाग्योन दोन सर काडीत कमानोल्यान ते सगळ्या भक्ता बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सुरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास दिसा आमकां दी नेमे आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून हे जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या आड्याक आमी भरोशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मताक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसका जी खुशे परमेन तिका शांती दे आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जियेतान राजपूत चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सभे आसूं तुमचे सगळे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दी देवाची शिडी संवसाराची तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाची शिली तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. मागणे दडवण आनी उपास करूंक आपयता वस्त जेजू ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोचो. एक तुजी आज्ञा तुवें आमचो मोग केलो तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोग करचो.
तसोच आमचो खेलोय तुवें बापाच मोगान तूं रावलोय तोशीच आमी तुज्यात रावचे एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोगेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोरचो एक तुजी आज्ञा आमकां तुवें आमचो मोगेलोय तसोच एकामेकाचो आमी आतां मोगोरचो प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतला ते जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण तुजे सभे आमच्या एकवटाची कुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सभेन कारसा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडूय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. उपकार आज सांजे 7 वरांचेर पवित्र संस्काराची भोवसण जातली. चोत्राय दोची पेपे सुकुर्डी सायबिणीची नोवेनाची मागणी. सगळीं बरोबर. शाश्वत आदाराचे माये, पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरता सगळो म्हजो विस्वास. एकाकुतीचे माये, चुचुरे कोर मोशे, हांव आयकता सगल्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बोरवंशा पातकेंच्या. जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवंसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगोड तुज्या हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका स्वसासनाचो चाकर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका तुजे काकुतीन अविस्वास तुजेताय. खात्री जशें हांव सोत मानता म्हज्या सासणाच्या सलोस. कोटार जायते पावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणूं तुजे मजतीन हांव जैत वतलो. हांव जाणा तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेता पातक्याची ताळणीन तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी बारीक म्हूण म्हजो आत्मो. हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजी ताय. आनी हांव प्रार्थून मागता तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून कोणाच्या चपकेच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूं आनी म्हणूंक तुका ही माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराची माये निर्मिनाका हांवें सांडूंक मोशे देवाक. आमीन. शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनवती कर. नमान मरे कृपेन बोले सर्वेस पोजिताय साउस्त्र्यामध्ये तुझं दैवान सदैव जावं जेसू. माहिती मरे देवाची माये मग पप्या खातीर विनवती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वरार. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनवती कर. नमान मरे कृपेन बोले सर्वेस पोजिताय साउस्त्र्यामध्ये तुझं दैव
आनी सदैव जावपूच येसू माहिती मरे देवाची माय मा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. शाश्वत आदाराची माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर. नमान मरे कृपेन बोले सर्वेस पोचिताय साउस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव जावपूच येसू माहिती मरे देवाची माय मा बाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वरार आमेन. भाग्यवंती मरे आदादी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजत को रोस्कोत काळसाच्या माग पोजे पासून जा शहरातील देवाच्या मुन्यारांची विनोद कर सगळ्या देवाक पिटयलेल्या वस्तुऱ्यां पासत फावो कर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केले आमचो आश्रय सायबिणी आतां तिनार कर्जांत आनी दुखी कोण प्रातूं ह्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारी आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजपाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो बगूंक पावंक सदां काल फोड तुजे सोडवणीचो तूं जो जियेता राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. देवंतां खातीर आमी थोडो वेळ गिरावन मागूया. आमचो आदार सोम्याच्या नांवार ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला. सोम्या म्हजे मागणें आयक आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावला सोम्या आसूं तुमचें सवें आनी तुमचे आत्म्या आसुवें. प्रार्थना तुका सोम्या देवाय तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती नदवंत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मरीची ती निवारूंक ह्या कोंतींतली आनी बगूंक पावूंक सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोण करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे वयर देवान सुद्दां काल तोगू आमेन. गायन घेऊया T12 पेज नंबर 207 T12. Sodans tu paw, momo kalmay, amshe kai tu raw, gorsanta kanta. Sodans tu paw, maega klutici, mae mokaci, mae surci gunani bonele, maega klutici.